आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायकान फातोड्डेच्या नुस्तेकांनीक नुस्तें सांठोवन दवरपा खातीर इन्सुलेटेड बॉक्सां वांटलीं. आनी हे नुस्त्याच्या खातीर जी स्कीम आशिल्ली ती आमच्या नुस्तेकारांचें नुस्तें पिड्ड्यार जावचें न्ही. एक बाजारांत वचून नुस्तें घेता कोण तरी आनी नुस्त्याक एक 2000 रुपया दितात आनी मागीर खंय तरी वाटेर खंय तरी तिट्यार खंय तरी बसतात नाल्यार खंय तरी सायकलीन भोंवतात आनी सांजचे दनपारां वताचे बाराचेर मागीर नुस्तें पिड्ड्यार जाता. ते पिड्ड्यार जावन ताका लॉस जावचो न्ही म्हणून ही इन्सुलेटेड बॉक्सां तातूंत नुस्तें घालून दवरलें, जेल घालून दवरलो जाल्यार 2 दीस 3 दीस पर्यंत तें इबाड जावचें ना. अशे तरेन तें ही स्कीम इतलें काम केलें न्ही, इतलें काम केलें पळय न्ही ताजें क्रेडीट भोलतोच घेवन वता आनी आपल्यान केलें म्हणटा. म्हणजे रस्ते हांवें गेलें आपूण येता नाल फोडटा, लोकांक दिसता होच करता म्हणून, आनी कितें केलें आपूण येवन नाल फोडटा. देव सुद्दां केन्ना केन्ना असले लोकांचे मागीर हें जाता दिसता म्हळ्यार ताका हें नाल्लूच दिलो हातीन. आतां नुवें माजोड्डा रस्त्यावेलो सांकाव गलगलाक आयला. केन्ना मोडत सांगूनच आमदार मिकीन तो सारको करपाचें मनार घेतलां. हे ब्रिजा म्हळ्यार पावसा तेंपा उदक आख्खें भोंवता आनी ओवरफ्लो जाता. ब्रिज ऑलमोस्ट दिंबे वयर उदक वयले वयता आनी मागीर आमकां वचो मेळना, गाडयेनूय वचो मेळना. आमगे लोक केस चलोन वयता कामाक, तांकांय त्रास जाताय. आनी माया आमकां खबर आहा भितर आख्खी पकोड जालो आहा ते सिमीट बिमीट गेलो आहाय कुडके सारकें रिस्क केदो मोठो ती सांगूंक जायना. लोकांचे ऑफकोर्स तेगे शेत बी आहा म्हणटा लोकांचें मत आसतलें बाबा ते फ्रिली उदक मूग जावपाक वयल्यान सकाळ आसता. पूण कालवटी कितले घालपा जाता, कालवटी तितले घालपा जायना न्हू. फर्स्ट प्लेस बांदिल्ली ती आख्खी तरी फ्लायओवर हाडलेली जाल्यार उदकाक कसले त्रास आसपाक जाय. नॅशनल हायवे ती सरकार सेंटरा पयशे म्हाका दिसता स्टेटाक कितें कंट्रिब्युशन आहा म्हणटच आतां सेंटरा कडेन तरी इतले लो लायन एरिया लोक बारीक समाजा लोक शेतपाडी रोयता आनी ते जियेता आनी तेंचे तर इतली वर्सां जाली ते एक्वायर केले 20 वर्सां समज जाली तरी लोक रोयतालो. आतां लोकांक त्रास जाल्या ते उदक सोडितू जाल्यार म्हाका ती ब्रीज कंप्लीट करून मेळटालो ब्रीज. सो आय रिक्वेस्टेड इवन डेप्युटी कलेक्टर तेका मातशें एप्रोच कर आनी तें उदक सोडून लाय म्हणून पण दवरलें तेका तें उदक सोडून जाल्यार तो काम सुरवात करूं मेळटा न्हू. वास्कोंतल्या मेस्ता वाड्यावेल्या शेतकारांक वास्कोचो नगरसेवक दाजी सळकारान शेतकामाक ट्रॅक्टर दिलो. पाड पडलेली आसा हे वाटेन ते वाटेन बी हांगा करता लोक. तांकां मिनिस्टर हांगा येयला जितून ताका कांय दिना आमकां. आमी थंय वचून येयली पयलीं भात लायलेली तेन्ना गेल्ली तेंचे कडेन लोक सगळे लोक मेळोन गेल्ले भात कापलो. मागीर एक फावटी मागीर ते सगळे तो येवंक ना म्हणून मागीर ताजी भाई कडेन गेलो. ताजी भाई कडेन वचून मागीर आमकां ताणें ट्रॅक्टर हाडून दिले. आज तेणी मुद्दम येवन धाडले तेणी तेजे आमी सगळे जाणां देव बरें म्हणून मागता. आनी आमचे हे अशें शेत आमकां कोणीच नागरून दिवंक नासलेले. हे अंदू आमकां सामकें मनासून इतलें बरें शेत नागरलां न्हू. सगळीं शेतकारी आमचे खूश जाल्या. आमकारा कडेन गेल्ली तेंच्यांनी आमकां कांयच सांगलें ना. आमकां मागीर व्हडले उपकार केले. शेती करपाक सोदता तांकां खंय तरी प्रोत्साहन दिवपा जाय आनी त्याच हेतून हांव तांच्या फाटल्यान प्रत्येक वर्सा उबो रावता. केन्ना तांणी उलो मारलो धांवन येता आनी असल्या हातूंतसूनच शेतकऱ्यांक खंय तरी एक प्रोत्साहन येता करपा खातीर. हांगा तुमी फुडें बशीत जाल्यार तेवटेनूय शेत आसा. आमचो विचार आसा की फुडल्या टायमान तेंय बी शेत भाटकारा कडेन उलोवन बी मेळून तांकां मेळोवन दिवचें म्हणून. प्रकाश नायक मेर्सेचो नवो सरपंच जाला. तो बिनविरोध सरपंच जाला. इलेक्शन अनुकूल जालो. आमी 7 जाण गिरीशी येतलो सान मारून गेला पूण येता म्हणून 11 मेंबर. पंच आहा म्हाजे मेंबर तांकां हांव पयलीं थँक्स म्हणटा कित्याक म्हाज्या वांगडा बरे वायटाय टायमार रावले ते आनी बऱ्याय टायमार रावले आनी आजून मेरेन तशेंच रावले. दुसरे केसीचे हांव कांय उलोवंक शकना. ते केसीचे दिल्ले आसा तो निर्णय सेशन कोर्टान हांवें ताका स्टे हाडलेली आसा. सगळें हांगा चालू आसा. कितें हांवें तर कितें वायट केल्लें जाल्यार म्हाका इतलो हें नासचेना. म्हाजे कलीग म्हाज्या वांगडा नासचे नासले. हें म्हाकाच म्हणजे हांव फुडें वयता पॉलिटिक्सा हितून फुडें वयता म्हणून जालां काय तशें दिसता. हय इलेक्शनाक बसपाचो आसा म्हणून ही रचना चल्ल्या नाटकां. 100चे 100 म्हाजे जावंक शकना न्हू. थोडे ओपोजिशनूय आसल्या बगर मजा येना न्हू. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शनाचें फेस्त 8 डिसेंबराक गोंयांत मोठ्या उमेदीन मनयतात. पणजेचें फामाद फेस्त सायबीनमाचो आशिर्वाद घेवंक लोक जमतात. Holy
ह्याच्या दिसा आमचो लोक पणजेकार शिंपडलो आसा अशें शारांनी घडटा तेन्ना हे परबे समयात तो सगलो आपल्या मीस आयकूंक मिसान वाण घेवंक आनी सायबीणमाचे मोजत मागून हो दीस मुक्तीपणी सादतात आनी खुशालकाय खरेंच ती आमच्या पिगोजकारांक आनी सगळ्या लोकांक सांबाळटा राखता कित्याक ती देवाची माय आमच्या सरुंडाराची समजेजू क्रिस्ताची आनी तिचे दिशी आमकां काकूत मेळ्ळ्या देवाची आनी ती काकूत म्हळ्यार देवाचो मोग सो हो मोग तोच देव आमकां प्रेस्तावन आसना दिता आनी बोग करून आमची पातकां लेगीत भोगसून तो ते आमकां फावो करता तर हांव सगल्यांक आमच्या फिगोचेच्या नांवान खुशाल बरीत सायबीण मायची इमाकाळात क्रिस्तांव सायबीणची परबी हांव उलयतां. आदले राष्ट्रीय वस्ताद चर्चिल ब्रदर्साक अंदूच्या आय लिगांत AIFFन एंट्री दिल्या. प्रोफेशनल क्लब चलोवपाचो कारभार सारको ना म्हूण 2014 चर्चिल ब्रदर्साक भायर उडयल्ले. त्या उपरांत चर्चिल ब्रदर्स कोर्टांत गेले आनी दिल्ली हायकोर्टान तांची बाजू उखलून धरली. आतां AIFFन कोर्टाच्या आदेशाचें पालन करून घेतलां. अशें जाल्ल्यान अंदूच्या आय लिगांक एक तरी गोंयची टीम आसतली हें नक्की. भारतांतलो सगळ्यांत पेजाद क्लब म्हूण नामना जोडिल्लो 5 खेप राष्ट्रीय लीग जैतिवंत धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आय लिगांत खेळचो ना. पोरू सेकंड डिव्हिजन जिखून धेंपो परत आय लिगांत खेळूंक पात्र जाल्लो. पूण AIFFन मनमानी कारभार करून आय लिगांत बदल करपाचें थारायिल्ल्यान गोंयचे धेंपो सयत तिनूय आय लीग क्लब बेजार जाले. साळगांवकार, स्पोर्टिंग आनी आतां धेंपो AIFFन दिल्ले वायट वागणुकीचेर सामके विटले. धेंपो समूहाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो AIFFन उपाध्यक्ष आसा पूण ताच्या मताक सुद्दां थंय किंमत ना. अशा तरेन AIFF गोंयचो फुटबॉल काबार करूंक उठला म्हूण गोंयकार काचाबूल जाल्यात. AIFF आनी गोंय हाजे बद्दल कितें तरी चुकलेलें आसा आनी म्हाका दिसना तें व्हडलोसो इश्यू म्हणून. कित्याक इतलो मोग करताले इतले वर्सां फुटबॉलाक. फुटबॉल फेडरेशन ऑल इंडिया खंय वच तूं फुटबॉल गोवा कलकत्ता म्हणटाले. आयज गोंयकारांक इतले पयस दवरल्या फेडरेशनान हें खंय चुकलां तें तांणी एक सोदून काडपाक जाय आनी म्हज्या हिशोबान इन द इंट्रस्ट ऑफ द नॅशनल फुटबॉल दीस शूड बी सॉर्टेड आउट अँड क्लियर द इश्यू टोटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यानी खबरांची हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.